बापान म्हाका रोचला, जेजून म्हाका सोडोयला, पवित्र आत्म्यान माकला. बापान तुका रोचला, जेजून तुका सोडोयला, पवित्र आत्म्यान माकला. गोरिबांक बोरी खबर दिवूं, कोयद्यांक सुटका उरगड करूं, सर्वेस पोराचे ताकतीचे वरस वरस परगटूं. Miranda, हांव चड खोशी तूं आतां मुखार सोल्ले व्हिडिओ काडपाक देवाच्या उतराचेर. आनी आयज काल लोक चड चड देवाचें उतर वाचूंक सोदतात, ताका मोल दितात. आनी मोल दितात कित्याक तांकां एक मन आसा की देवाचें उतर जावन आसा देवाचो शब्द. देवाचो शब्द बायबल म्हणटा जावन आसा शब्द देवाचो पूत जेजू. देवाचें उतर दुसरी वस्त न्हय, पूण अनुभव जेजूचो जो आमी घेता. तर देवाचें उतर हांव वाचतां वा आयकतां जाल्यार जेजूक हांव अनुभवतां, ताचो ताळो आयकतां, ताची काळीज कितलें मोगान भरलेलें आसा तें हांव सोजमतां. ते पासत आयज लोक असल्या व्हिडिओक चड चड मोल दितात कित्याक देवाच्या उतराचेर ती जाणांत देवाचें सत्य मेवता. देवाच्या उतराचेर ती जाणांत कितें मेवता, देवाची ओळख मेवता, जिवीत मेवता आनी मनशाक घोटाय मेवता. तर ह्या पासत जेन्ना हो व्हिडिओ तूं काडटाय हांव परबीं दितां तुका, कित्याक ह्यो वस्तू आयज चड गरजेच्यो, कित्याक आज लोक तान येता आनी बुकेता देवाच्या उतराक. आनी तान आनी बूक मागोवन तूं देव तांकां दितलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. तर परबीं तुका देवाचो आशिर्वाद भरपूर तुजेर पडूं. बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणणी, दिनवासणी, आर्गां, मोहिमा सासणाच्या देवाक. देव तोंडाक पळोवन मनशा मदें वोतोर करिना. कोणूय मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाची भक्ती कोत्ता आनी देवाचे कुशे प्रमाणे चलता तो की देवाक मान वता. देवान हे नजारेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन माकलो आनी वेतांतूय ताणें बरें केलें. आनी देंवचाराचे पदवेकाल आसलोल्यांक ताणें बरी केली, कित्याक देव ताचे सोवे आसलो. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. त्या स्वर्गीच्या बापाचो आत्मो तुझ्या भितर आनी म्हज्या भितर जियेता. आनी होच पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका सोत कळयतलो. आनी हें सोत तुका कळोन येतलें, तें सोत तुका स्वतंत्र कोत्तेलें. होसिया 4:6 म्हणटा, देवाच्या उतराची वळख ना जावन म्हजे परजेचे निसांतोण जाता. म्हणटोच देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड जावन आसा. जुवांचो 8वा वेसोर 12 वळ अशें म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड.
आनी जो कोण म्हज्या उजवाडान चलता तो काळोखांत पडचो ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोदतली पूण म्हजी उतरां केदीच सोरची नात. कित्याक देवाची उतरां सासनीक जिविताची. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी बलिश्ट. जेन्ना तें उतर तुज्या तोंडान आनी जिवितांत वापुरतलो तेन्ना तुजे कुडींत देवाचें बळ उत्पन्न जातलें. फिलिपकारांक 4:13. आनी तेन्ना तूं कितेंय करूंक शकता कित्याक तुका शक्ती दिवंक म्हजो जेजू आसा. सगळीं म्हणुया हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक म्हजो जेजू आसा. प्रेज द लॉर्ड. तें दोनूय वाटांनी पाजलेले तरवारी परस रमता. एके वाटेची तलवार तुज्या जिवितांत कितें वायट आसा तें कातरता जाल्यार दुसरे वाटेची ती धार तुजें जिवीत पेकयता. प्रेज द लॉर्ड. जुंय मनशाचो प्राण आनी सांदे दोशी जातात थंय पुर्यान रिगूंक ताका शक्ती आसा. तें मनशाच्या काळजाचे वत्रे आनी चिंतना तपासून ताचे विशीं आपलो निवाडो दिता. देवा मुखार लिपोन उत्ता तसली कसलीच रचना ना पूण ताचे नदरेक सगळें विंगलें आनी उक्तें आसा. आनी ताकाच आमी आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय. देवाचें उतर जावन आसा एक बीं तुज्या काळजांत तें भितर रिगों दी. म्हणटच आमचें काळीज देवाच्या उतराक सदांच उक्तें आसूं दी. A reading from the Gospel of Matthew, chapter 13, verses 3 to 9. He used parables to tell them many things. Once there was a man who went out to sow corn. As he scattered the corn in the field, some of it fell along the path, and the birds came and ate it up. Some of it fell on rocky ground, where there was little soil. The seeds soon sprouted, because the soil wasn't deep. But when the sun came up, it burnt the young plants, and because the roots had not grown deep enough, the plants soon dried up. Some of the seed fell among thorn bushes, which grew up and choked the plants. But some seeds fell in good soil, and the plants produced corn. Some produced 100 grains, others 60, and others 30. And Jesus concluded, "Listen then, if you have ears." This is the gospel of the Lord. ओप्याची ओपार तुमी आयकल्या. ओपी जावन आसा जेजू आनी तो कोणाकूच भायरायना. जावं वाटेचेर जावं शेताचेर जावं रस्त्याचेर वायटाचेर सगळ्याचेर आपल्या एकसारको पावस वतयत आसा. मॅथ्यू 13:19. राजाचें उतर आयकतात आनी तें समजना ती वाटेर ओंपलेल्या बियां सारकी. देंवचार येवन तांच्या काळजांत ओंपलेलें तें काडून वता. म्हणजे देवाचें उतर आयकतात पूण पाळिनात आनी सत मानिनात. देखून तांच्या काळजांत भितर रिगोंक पावना. म्हणटच देंवचार तें काडून वता. जुवांचो 10वा वेसोर 10वी वळ. चोर येतात चोरूंक
मारूंक, विबाड करूंक आनी निस्सांतोण करूंक. पूण जेजू म्हणटा, हांव आयलां तो तुमकां सुबापणी जिवीत दिवंक. प्रेज द लॉर्ड. खोडपी जमनीर पडलोलें बी उतर आयकतात आनी रोकडीच ते उर्बेन मांडून घेतात. ती मनशां पूण तांकां आपणा भितर पाळनात आनी ती थोडोच वेळ थीर उरतात. आनी त्या उतराक लागून उपाद्रे आनी धुमाडो येना फुडें. ताचो भावार्थ रोकडोच हालता. तुमचो भावार्थ हालोंक दिवं नाकात. उदकाचो एक एक थेंबो पडोन पडोन कडपाक बुराक पडटात. तेच भाशेन कडपा सारकी जाल्ली काळजां देवाचें उतर आयकोन आयकोन तांचो भावार्थ उत्पन्न जाता आनी आमची मनां बदलतात आनी काळजां नव सोरतात. रोमकारांक 10 हावेसोर 17 वळ. देवाचें उतर आयकोन 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 भावार्थ वाडटा आनी आमची मनां बदलतात आनी काळजां नव सोरतात. प्रेज द लॉर्ड. कांट्यांनी ओपलेलें बी उतर आयकोतात ती मनशां. पूण ह्या संवसाराच्यो धास्ती आनी ग्रेस्कायेच्यो भूल उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. कांटे मुणगे कोश्ट, धास्ती मुणगे उस्के आनी कोती, ग्रेस्काय संवसाराच्यो वंडावण्यो देवाचें उतर नाकातात आनी आपल्याच जिविताचें निस्सांतोण कोत्तात. बोरे जमनीर वोंपलां तें उतर आयकोतात आनी समजतात. ती मनशां पीक दितात. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. बोरें बी देवाचें उतर राजाचीं भुरगीं देवाचें उतर आयकोतात आनी सोत मानतात. जेरेमियास 15:16 अशें म्हणटा, तुजीं उतरां म्हाका पावलीं, तितलेय पावटी हांवें तीं गिळ्ळीं. तुजीं उतरां जालें म्हजें दादूसपण आनी म्हज्या काळजाचो संतोष. मॅथ्यू 12:20. झाड बरें करात आनी ताचीं फळां बरीं जातलीं. म्हणटच तुमचें जिवीत बरें करात आनी तुमच्यो करण्यो बऱ्यो जातल्यो. देखून तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरतात ती उतरां बऱ्यो बियो जावन बरीं आनी तोगता तसलीं फळां तितले रूख जावंक पावतले आनी अशेंच जावं. Utor dziwy, Dewa tudzia pustokatli, Melia kalzat zagujele, Novia dzivante bolcele, Pustokatlia pana mode, Dewa utor tudzie utor calzandrigle, moce civit nove zare. हांवें तुमकां 7 वेगवेगळे तरेच्यो बियो हाडल्यात आनी दुबाव वेरीत आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत दर दिसाक आनी दर घडयेक ते कीर लोतात, झाडां जातात आनी फळां उत्पन्न जातात. आयज ते बियो फोडुया आनी पळोवया. वायटव्यो बियो सोडून दिवया आनी बऱ्यांतल्यो बियो आमच्या जिवितांतल्यान
आमच्या काळजाच्या शेतांत वोपुया भिरांत फियर देव कोणाकूच भिरांत घालिना आनी देव आसा तुय भिरांत ना परतेच देव सगली भिरांत पयस कोत्ता जुंय पातोक आसा तुय भिरांत दिसता आनी जाचे सवें भिरांत आसा ताचे सवें देव ना जाता आनी तेन्ना मोरणाची भिरांत उपजोता जाणवायेचें पुस्तक 1:13 मरण देवान करूंक ना आनी जिव्याचो नाश करूंक देवाक आवडना देंवचाराचे नाटकां येन की संवसारांत मरण हाडलें आयज मनीस देव भिरांतीन जियेना पूण मरणाचे भिरांतीन जियेता सुरवातेक घोव बायल लग्नाची तयारी कोत्ता तेन्ना आपल्या भुरग्यांक देव भिरांतीन वाडयतली म्हूण भास दिता पूण देव भिरांतीन वाडोवचे सुवातेर ताका देंवचाराचे भिरांतीन वाडयता देखून ताची काळजां भिरांतीन भरोन सैतानाची गुलामां जावन जिवीत ओगडावंक पावता The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself has anointed me. The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself has anointed me. The Spirit of the Lord is upon me. My God Himself Father, has anointed हो म्हजो पूत म्हजे हेचे उतर आयकना म्हाका सारको सतायता लोक म्हणटात ताचे तोकलेचेर देंवचार बसता स्टॅन 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 तूं कितें कोत्ता सोड म्हाका स्टॅन स्टॅन सोड म्हाका स्टॅन सोड म्हाका तोच पवित्र आत्मो तुमकां सोडयता स्टॅन हांव तुका बरें सोडची ना तूं घरा लागीं तुका कसलो पेट घालता तें पळय हांव फादर म्हज्या पुताचेर मागणी कर आनी आमकां साल्वार कर फादर ब्रदर ब्रदर लोक म्हणटा आमच्या घराचेर शिराप आसा म्हणून जेजू म्हणटा गालस्कारांक 3ऱ्या वेसरांत 13 वळीचेर आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलेलो जावन आमकां समृद्धीच्या शिरापांतली सोडून घेतली म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता जाल्यार ब्रदर खंयच्या पातकाची घास आमी भोगता भयणी पयले तुजें मन आनी चिंतनां बदल आनी तुज्या काळजाची न्हू देखल आनी भावार्थ दवर इजायास 18:20 ज्या मनशान पातोर केला ताका मरण फावो जाता बापाचो गुन्यांव पुताचेर पडचो ना आनी पुताचो गुन्यांव बापायचेर पडचो ना पूण ताचो परिणाम मात भोगूंक शकता थोडोच काल फाटीं एक माय आयली 8 वर्साची दोती कित्याक ती परतून परतून म्हणटाली खंय हांव जीव दितेली आनी बांयचे देगेर धांवताली आनी जेन्ना ते भयणीन म्हणणी 18-21 हें देवाचें उतर दिलें तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर तुजें जिवीत आनी मरण जातलें तेन्ना ती भयण आपलें तोंड उगडटा तिचे भुरगें तिच्या कुसव्यांत आसतना
गोरकार तिका खूब त्रास करतालो आनी तेन्ना ती म्हणटाली खंय हांव जीव दितली जाणार सांगतात भुरगें कुसव्यांतूच आसतना आवय बापायच्या रोगतान ते होगूण आनी शेगूण घेवन वाडटात आनी जायते फावटी आमी इनोसंट भुरग्यांक गुन्यांवकारी करून घडयतात ती आपलें पातोक वळखली आनी तिच्या भुरग्याची सुटका जाली स्टेनाचो डॅडी खंय आसा तो मोठीर आसा स्टेन तुज्या कुसव्यांत आसतना तुजो आनी तुज्या गोरकाराचो संबंद कसो आसलो तू आजूय सोरो पिवन आयला कितें म्हटलें प्लीज म्हाका सोड 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 म्हाका हांव तुजे पांया पडटा म्हज्या पांया पडटा म्हज्या पांया पडोन कितें हांव देव प्लीज म्हजे पासत न्हय पूण हे भुरग्याचे तरी काल कोर प्लीज ह्या भुरग्याची हांव काकूट करूं हे भुरग्याक हांव कुदां सोंपयता फोंडार घालता ना तुका आयज हांव दाखयता ना प्लीज तशें करिनाका प्लीज तशें करिनाका तू फोंडार घालता तुजे आयज हांव चामडी देंवयता भुरग्याक सगळो कामार करता जो कोण आपलें पातोक रडटा देव ताका बक्षिता चल फादराशी वच आनी आशिर्वाद थँक्यू ब्रदर थँक्यू सो मच सर्वेस्पराचो आत्मो तुमचे सवेन आसा ताणेंच तुमकां सुटका दिल्या होय फादर आयज म्हाका आनी म्हज्या पुताक सुटका मेवली फादर सुटका मेवली फादर थँक्यू फादर थँक्यू सो मच गॉड ब्लेस यू थँक्यू फादर इबिरान थोडे फावटी आवयच्या कुसव्यांतावन
भुरग्यांच्या काळजांत रीग घेता. जोरेक आवय गोरबेस आसता आनी गो बायलां मदें मोग एकवट शांती उणें जावन उचांबळाय वाडटा, झगडटात, सोरोप येतात, मारतात, रागान बोत्तात. असले तरेच्या वातावरणांत सुपुल्ल्या भुरग्याच्या सुपुल्ल्या काळजांत भिरांतीचें बी किल्लता. जेन्ना ते संवसारांत येतात तांच्या काळजांत भिरांतीचें झाड वाडटा आनी उपरांत जिवितांत भिरांतीची निराशीपणाची कोडू फळां उत्पन्न जातात. देखून दर एकल्या काळजा मनाची पेकोवणी गरजेची. मॅथ्यू 14:26-27. जेजू दर्याचेर चलून येता तें पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिरांतीन ताणें बोब मारली. जेजून म्हणलें, तीर धरात, हांव तो, तुमी भिवू नाकात. काळजांत भिरांत येतोच शांत आसलोलें काळीज उचांबळ जाता, दोडदोडूंक लागता आनी दोड्डोड्या काळजांतली रगत आख्खेच कुडींत मिसळ जाता. हात पांय कडकडटात, शिरो फुट्टात आनी आख्खेच कुडींत कांपेरो सुट्टा आनी सगळें आवचितूच घडटा. मातेवाचो 8 आवेसूर 24-25 वळ. आवचितूच थंय वादळ सुरू जालें आनी हें वादळ पळोवन जेजूच्या बाराबर आसलेले वड्यांतले शीस भियेले. ताच्या भितर उदक येवंक ना, पूण भितर ताचे दुबाव आयलो, भिरांत भितर सरली. ते कडकडूंक लागले आनी ते म्हणूंक लागले, आमकां वाटाय सायबा, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटाव, आमी मोत्ताव. ते वेळार उदक ताच्या वड्यांत येवंक ना, पूण शिसाच्या मनांत दुबाव आयलो आनी काळजांत भिरांत आयली. काळीज उचांबळ जालें आनी ताचे आख्खेच कुडींत वादळ मोड सुरू जालें. तेन्ना तर भिरांत खोशी आनी केन्ना येता. पातोक आदात तोच. आदोवान आनी एवेन पातोक आदात तोच. विंगडो आसा म्हूण तो भिवून लिपलो. आदाव एवेन पातोक आदात तोच. तो विंगडो आसा म्हूण भिवून लिपलो. कित्याक आदाव आनी एव देवाचे कुशेचेर आड गेलेली आनी पातकांत पडलेली आनी लोचेन ती भिरांतीन बोललेली, पूण देव मनशाक सांडिना. इजायस 30:5 वळीर भिवकुट्या काळजाक सांगात, धीर घेयात, भिये नाकात. पळयात, वो आसा तुमचो देव आनी जुंय देव आसा थंय देंवचार पयस जाता. जेन्ना कोणाच्याय जिवितांत संकश्ट, दुयेंस, पिडा, त्रास, भिरांत येता तेन्ना धीर घेयात, भिये नाकात. असली बुजवणेची उतरां ताचे कानार सादयतात काय? वो काळजांतली भिरांत ओदीक वाडयतात काय? वर्साक 365 दीस आसात आनी पवित्र पुस्तकांत 365 फावटी भिये नाकात अशी बरयलेली उतरां आसात. दर दिसाक देव आमकां म्हणटा, भिये नाकात. देखून दिसा दिसपोटी देवाची उतरां तुमच्या तोंडांत घेयात, मनांत आनी काळजांत घेयात आनी काळजीदार जायात. जेन्ना जैरासाची धूव भायर पडली म्हूण खबर पावली तेन्ना जेजू कितें जबाब दिता? तूं भिये नाका,
भावार्थ मात दवर आनी असल्या ओकोंड बोरवशाच्या उतरांनी आपले दुबेची मोन्नाची भिरांत ताच्या काळजांत भितर सरोंक पावना. बोगोर ताचो भावार्थ वाडटा आनी ताची दूख सालवार जाता. प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्पोर म्हज्या पक्षाक आसा तर कसली भिरांत. मनीस म्हाका कितें करूंक शकता, हांव कितेंय करूंक शकता, कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक म्हजो जेजू आसा. रोमकारांक 8 वेसूर 31 वळ. देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत. जर कोणूय कसलेय भिरांतीन जियेता जाल्यार तुज्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर भायर सरों दी. कित्याक प्रोवर्ब्स 18:21 म्हणणेचें पुस्तक 18:21 म्हणटा, तुज्या तोंडांतल्यान भायर सोदता तें उतर तुजें जिवीत आनी मरण जाता. तूं कितें उलयताय ताच्या वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. म्हणटूच तुज्या उतराचो परिणाम तुवें मांडून घेवंक जाय. आडाची न्हय पूण मासाची जिम्मोची जीब तुजी रुचीक जेवण चाखपाची. जिम्मोची जीब तुजी स्वादीक उतरां उलोवपाची. जिम्मोची जीब तुजी बरी खबर परगटपाची. पूण हे जिबेक लागून आपलेंच करताय बोडपण. आपले असलो ना दुसरो कोण उरताय गोरवान बळोन. उलोवते फटीकपण पेजे केले निसांतोन. जावं समेस्ताचें बरेपण तोरा जिबेची राखण. पूण हे जिबेक लागून आपलेंच करताय बोडपण. आपले असलो ना दुसरो कोण उरताय गोरवान बळोन. उलोवते फटीकपण पेजे केले निसांतोन. जावं समेस्ताचें बरेपण तोरा जिबेची राखण. जिम्मोची जीब तुजी आडाची न्हय पूण मासाची. जिम्मोची जीब तुजी रुचीक जेवण चाखपाची. जिम्मोची जीब तुजी स्वादीक उतरां उलोवपाची. जिम्मोची जीब तुजी बरी खबर परगटपाची. बरी खबर परगटपाची. बरी खबर परगटपाची. रोमकारांक 8 वेसूर 15 वळ. भिरांतीन बोत्ता तसलो गुलामपणाचो ओतमो तुमी घेवंक ना, पूण जेजूचे घोटायेचो ओतमो तुमी घेतला. A reading from Paul's second letter to Timothy, chapter 1, verse 7. For the Spirit that God has given us does not make us timid. Instead, His Spirit fills us with power, love, and self-control. This is the word of the Lord. देवाचो ओतमो आमचे वायट वंडावण्यो दमावूंक आमकां शक्ती दिता. देव म्हणल्यार आत्मो. ताच्या बोजप्यांनी ताका आत्म्यान बोजूंक जाय. आनी जर कोणेय तुमच्या काळजांत भिरांत हाडली वो भिरांतीचो आत्मो घातलो, जावं दोतोरांनी वो सिस्टरांनी कोणूय जावं भियेनाकात. कित्याक तुजे भितर आसा तो पवित्र आत्मो. संवसारांत आसलेल्या सगळ्या मेळ्या आनी वायटव्या
पिडेच्या भिरांतीच्या काळोखाच्या वतम्या परस ओदीक बलिश्ट वसली तुमच्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरोन दी. हांव कसल्याच वायटाक त्रासाक दुयेंसाक पिडेक देंवचाराक भियेना, कित्याक म्हजें सोवें देव आसा. सुम्या जेजूचें उतर आनी पवित्र आत्मो म्हाका धीर दिता. भिरांत कोणाकूच येवंक शकता. जायते पावटी आवय बापायच्या मोस्तेपणाक लागून भुरगीं आवयच्या कुसव्यांतूच भिरांतीन बसता आनी ताचे भितर भिरांत वाडटा. थोडी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक इस्पा भायर भिरांत घालता आनी वाटोच ती समाजाक फुडो करूंक भियेतात. एफेसकारांक 6व्या अवेसरांत 4थी ओळ. आवय बापाय न्हू, तुमच्या भुरग्यांक तुमचे वागणुकेन राग येव सारको करिनाकात. शिस्तीन आनी बरे देखीन सुम्याची वाट शिकोवन तांकां ल्हान व्हड करात. थोडीं भियेतात परीक्षा ना पास जायत म्हणून. थोडीं भियेतात सांगाती व सांगातीन ना मेळत म्हणून. थोडीं भियेतात फावो ती नोकरी ना मेळत म्हणून. थोडीं भियेतात आपली गिरेस्तकाय चोरून व्हरत म्हणून. आनी ह्या पोरी आपल्या जिविताक फुडो करूंक ती भियेतात. जशी तुजी सावळी तुज्या बाराबर आसता आनी उजवाड येतोच ती नोपयत जाता, तशी भिरांत तुज्या सोर भोंवतणी आसता. पूण देवाच्या उतराचो उजवाड येतोच ती नाटाक जाता. काळोखांत खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येयत म्हूण म्हाका कसलोच हुस्को ना. कित्याक देव म्हाका धीर दिता. देव भिरांतीक हांसता आनी खंयचेय तलवारी मुखार तो कांपना. पेद्रूक आनी सिलासाक बोणकुणीत घातले, सांकल्यांनी बांदलेले, पूण ते भिरांतीन रडो नासले. पूण ते हांसताले, उठताले, देवाक वाखाणटाले. तेन्ना स्वर्गीचे दूत देंवून आयले आनी तांच्या बांदपास सोडले आनी तांकां सुटका दिली. आयज तुका कसलेय बांदपास आसूं, गुडये मारेकार पिडेचे, चिंतनाचे, उस्क्याचे, रिणाचे, बायलेचे, गोवाचे, भुरग्याचे व दोंद्याचे, कसलेय भिरांतीचे, गुलामपणाचे तूं जियेताय जाल्यार देवाच्या उतराचेर बोळ घे आनी जैतवंत जा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. A reading from the book of Deuteronomy, chapter 31, verse 6. Be determined and confident. Do not be afraid of them. Your God, the Lord Himself, will be with you. He will not fail you or abandon you. This is the word of the Lord. ओय, धीर घेयात, गोट रावात. देव सांडचो ना. कोणाक न्हीद पडना जाल्यार ताणें न्हिदेच्यो गुळयो घेवच्यो. मुन्नेचें पुस्तक 3रो अवेसोर 24 ओळ. तूं न्हिदूंक वेताय तेन्ना भिवचो ना आनी आड पडल्या उपरांत सूस न्हिदतलो. इश्टोत्र 3:5. देखून आड पडटा आनी हांव सूस न्हिदतां आनी उठ्ठां. कित्याक सर्वेस्पोर देव म्हाका उस्क्या वेळी तीर कोत्ता. इश्टोत्र 4:8. शांतीन हांव आड पडटां आनी सूस न्हिदतां आनी सर्वेस्पोर देव म्हाका उस्क्या वेळी तीर कोत्ता. प्रेज द लॉर्ड. मोग आसा
तुय भिरांत ना परतेच सोपूर मोग भिरांत पयस करता म्हणटूच देव आसा तुय भिरांत ना तर ह्या देवाच्या उतराचेर तुका विश्वास ना कित्याक तुज्या काळजांत देव भिरांत ना आयज मनीस आपल्याकूच भियेता आनी आपणाकूच भिरांतीन मारून उडयता कित्याक कसो खंय केन्ना जेन्ना तूं देवाक वळखना तेन्ना जो कोण आपल्याचेरूच पात येता आनी देवा सरशिल्लो पयस जाता ओय तसलो मनीस हांव जावन आसलो कांय वर्सां आदीं म्हज्या जिवितांत अशेंच कितें घडलें हांव बार्राचो धंदो चलयतालों धंदो एकदम नेटान चलतालो म्हणटूच पयसो भरपूर येतालो इतलें आसून म्हाका सुसेग नासलो दीस आनीक रात फकत धंदो 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 आनी जिवीत म्हजें सगळेंच उचांबळ जाल्लें कितें करचें खंय वेचें म्हाका समजोन आसलें काळजांत सगळीच भिरांत येताली न्हीद पडोन आसली आनी शेकी हांव दुयेंत पडलों आनी जिवितांत वसल्या कश्टांच्या वेळार म्हज्या कानार एक ताळो सादलो कशें साव तूं देवा सोडलो पयस गेला कशें साव तूं देवा सोडलो पयस गेला परतून परतून होच ताळो म्हज्या कानार सादतालो आनी हांव कश्ट वता तें पळोवन म्हजी माय म्हज्या पोटाचेर बायबल ओडटाली आनी कितें तरी गुणगुणटाली मागणें कोत्ताली ती राती पयलेच पावटी म्हाका बरीच न्हीद पडली देवाचें उतर जुवाचो 14 वेसोर 27वी वड म्हज्या कानार पडलें म्हजी शांती तुमकां दितां तुमचे काळीज उचांबळ जावंक दिवं नाकात सगळी भिरांत सोडात आनी म्हजी सगळी भिरांत पयस जाली आनी काळजाक शांती आयली जेजू कारगा प्रेज द लॉर्ड तर ह्या पुस्तकांत अशें कितें आसा काय हें वळखूंक पयलेच पावट म्हज्या जिवितांत 33 वर्सांचे पिरायेर पवित्र पुस्तक हांवें हातांत घेतलें तें आयज पुरेन हांव शिकोत आसां म्हजे मायक शिकोवप नासलें पूण म्हजे मायन म्हाका हें पवित्र पुस्तक वाचूंक शिकयलो नेटान चलतालो म्हज्या बार्राचो धंदो ह्या देवाच्या उतराच्या बळान म्हज्या बार्राचो धंदो हांवें बंद केलो मॅथ्यू 16:26 आख्खो संवसार जोडीत पूण तुजो ओतमो विबाडीत मनशा तुका कसलो आदाव जायत हें देवाचें उतर म्हज्या पावलांक उजवाड जालो म्हजें मन बदल्लें आनीक हांव देवाशी परतून आयलो